शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी सीताराम नायक हांकां मंगळारा राती मरण आयलें। पिरायेच्या 19 वर्सां तांणी निमणो स्वास घेतलो। मंगळारा मध्यान राती उसरा हड्ड्यान दुखता म्हणून तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले, पूण उपचारा वेळार तांकां हॉस्पिटलांतूच मरण आयलें। तांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी सीताराम नायक हांकां मंगळारा राती मरण आयलें। आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात ताणें गुंडागिरींचेर आळाबंद हाडिल्लो। दक्षिण गोंयचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमांव हांकां रवी नायकान मुख्यमंत्री आसतना बंदखणींत घातिल्लो। गोंयभर चलपी गुंडागिरी रवी नायक हाणीच आटापात हाडिल्ली। तांच्या ह्या कार्याचो गोंयकार अजून लेगीत उगडास काडटात। 25 जानेवारी 1991 ते 18 मे 1993 मेरेन रवी नायक काँग्रेसीचे मुखेलमंत्री आशिल्ले। ताचे पयलीं ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांत आशिल्ले। उपरांत 2 ते 8 एप्रिल 1994 मेरेन ते 6 दीस मुख्यमंत्री आशिल्ले। उपरांत लोव मामलेदार हांचे कडल्यान तांकां मदीं हार खावची पडिल्ली। 1998 ते काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले। 2000 ते 2002 मेरेन ते भाजपा सरकारात ते उपमुख्यमंत्री आशिल्ले। रवी नायक सुरवातीच्या काळात बार एंड रेस्टॉरंट चलयताले। तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यार गोंया वतीन व्हॉलीबॉल खेळपी ते एकोडे आमदार। 1976 वर्सा फोंडा नगरपालिकेत ते नगरसेवक म्हणून वेंचून आयिल्ले। ताणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरवात केली। 1984 वर्सा फोंडा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून पयलेच खेपे आमदार म्हणून वेंचून आयले। ते उपरांत 1989 ते मडकयच्यान वेंचून आयिल्ले। 1991 ताणें मोगोपाचे 7 आमदारांक घेवन काँग्रेसीत प्रवेश केल्लो। तशेंच 1999, 2002, 2007, 2017 काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर आमदार म्हणून वेंचून आयले। जाल्यार 2022 भाजपात प्रवेश करून ते आमदार जाले। सर्गेस्त रवी नायक हांचे शिक्षणीक मळाचेरूय व्हड योगदान आसा। फोंड्या उच्च माध्यमीक महाविद्यालय, B.Ed आनी फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करून रवीन फोंडा म्हालांतल्या भुरग्यांक शिक्षणाची संद उपलब्ध करून दिली। गोंयांत तिसरो जिल्लो आसचो ही सर्गेस्त रवी नायक हांची संकल्पना आशिल्ली। हे विशीं ताणें विधानसभेत खासगी प्रस्ताव लेगीत मांडिल्लो। 70 फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्याचो तिसरो जिल्ह्यात आस्पाव करचो म्हणूनय ताणें मागणी केल्ली। एका गरीब कुटुंबात जल्माक आयिल्ल्या रवी नायकान गोंयच्या राजकीय क्षेत्रात खूप मोठो वावर केलो। फोंडा पालिकेचो नगरसेवक ते आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी खासदार असो तांचो राजकीय प्रवास आसा। गोयच्या कुळ मुणकारांचो प्रश्न लेगीत रवी नायकानूच हाताळिल्लो। फोंडा आनी मडकय मतदारसंघात ताणें केल्लो वावर शासना खातीर याद उरतलो। ताणें निराधार लोकांक आदार दिवपी दयानंद निराधार येवजण लेगीत सुरू केली। रवी नायक हाणीच रेंदेरा खातीर विमो येवजण सुरू केली। तशेंच गोंयभर 100 कम्युनिटी हॉल लेगीत बांदले। कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मिती ताणें आपल्या कार्यकाळात केली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।